समेस्त गोंयकारांक आनी भारत देशाच्या सगळ्या नागरिकांक 78व्या स्वातंत्र्य दिसाच्यो हांव उणीत परबी दिता। आयच्या ह्या कार्यावळीक आमच्या मदीं आमच्या उत्तर गोंयचे खासदार आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री श्रीपाद नायक हांगासर हजर आसात। राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानवडे तशेंच मंत्रिमंडळांतले माझे वांगडी बाब मोन्सेरात सुदीन ढवळीकर, विरोधी पक्ष नेते बाब युरिया आल्लेमो आनी विधानसभेतले बाकीचे सगळे माझे वांगडी मेयर श्री रोहित मोन्सेरात, एजी श्री देविदास पांगम, मुख्य सचिव श्री पुनीत गोयल, त्या भायर स्वतंत्र सैनिक संघटनेचे प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, पत्रकार आणि माझ्या तमाम मित्र आणि मैत्रिणींनो, गोंयकारांनो, देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिवन आमकां स्वतंत्र दिवपी ह्या समेस्त स्वतंत्र सैनिकांच्या निमित्तान हांव आज कृतज्ञ जाता आनी सगळ्यांक मना काळजांतल्यान हांव श्रद्धांजली ओंपता। हांव विशेष याद करता 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा ज्या स्वतंत्र सेनानी गोंयच्या भुंयेचेर, गोंयच्या सीमेचेर हौतात्म्य पत्करलें हांकांय हांव आयज विशेष याद करता। भाशा, प्रांत, ज्ञाती, धर्म, खाद्य, लोकसंस्कृती हाचे वैविध्य असूनय बी एक भारत श्रेष्ठ भारत ही समान सुत्रांनी जोडिल्ली आणि जगाच्या पटलाचेर देशाच्या प्रगतीचो आलेख मुखार व्हरपी ह्या देशाक आज परत एकदा परबी भेटयता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या उलो मारून तांच्यांनी हर घर तिरंगा आणि तिरंगा यात्रा ह्या दोनूय हांकां गोंयकारांनी खूब व्हड प्रतिसाद दिलो, त्या खातीर समेस्त देशप्रेमी नागरिकांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। जागतीक खेळाची सर्त ऑलिंपिक्स हातूंत हॉकी आसतलें, एअर पिस्तूल आसतलें, कुस्ती आसतलें अशा खेळांनी आमकां पदकां मेळून हाडपी विशेष खेळगड्यांक हांव विशेष परबी भेटयता। आयज आमी देशाच्या 78वो स्वातंत्र्य दिन मनयता आनी शतका कडेन वचपाची वाटचाल आमी सगळे जाण करीत आसा। परत एकदा विकसित भारत 2047 विकसित गोवा 2047 हे स्वप्न साकार करपाक आमी सगळ्यांनी योगदान दिवचें। म्हाका याद जाता म्हणजे स्वतंत्र सेनानी आपल्या प्राणाची आहुती देश स्वतंत्र करपा खातीर दिली। हांव समेस्त गोंयकारांकडे आनी भारत देशवासियांकडे मागता की तुमचो मोलादीक वेळ आनी योगदान तुम्ही विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपाक दिवचो हेच तुमचे कडेन मागता। यद्भावो तद्भवती या वचनाप्रमाणे एक ध्येय निश्चित करून ताचो सतत ध्यास करून हे साध्य करपाचो कार्य आमच्या देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी करीत आसा। सलग तिसरे फावट प्रधानमंत्री म्हणून जनतेचो कौल मेळपी एक लोकप्रिय नेतो ही ख्याती मेळयल्या म्हूण गोंयच्या पुराय जनतेच्या वतीन हांव त्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता। सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल 2023-24 हाका जर पळयत जाल्यार SDG इंडेक्स आमी 4थे स्थान जे आसा हे आमी आबादीत राखलां। 21-22च्या तुलनेन कंपोजिट स्कोर ह्याच्या तुलनेन आमी 77 गुण मेळयले आनी SDG 6 क्लीन वॉटर अँड सॅनिटेशन, SDG 9 इंडस्ट्री अँड इनोव्हेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, SDG 10 रिड्यूस इनइक्वेलिटीज ह्या आयामात गोंय पयल्या नंबराचेर पावल्लें आसा। ताज्या भायर आमी पळयता की एड्युकेशन क्षेत्रात सा विद्या या विमुक्तये या उदात्त भावना चालीक लावन विकसित भारताक सक्षम बुनियाद घालपी गोंय राज्य हो अग्रेसर व्हरपाचो आमचो हावेस आसा। प्राथमीक स्तर ते विद्यापीठ मेरेन 1000 परस चड विद्यादानाची केंद्रां आणि 3 लाखाच्या पेक्षा चड विद्यार्थी आमच्या आसपी ह्या गोंयांत शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती करीत आसा। 19 डिसेंबर 2024 पर्यंत आमी 100% साक्षर जावपाची मोख दवरल्या। प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी एक्टाच्या अंतर्गत विविध शैक्षणिक संस्थांनी आपले कार्य गोंयांत सुरवात केलां आनी बेगीनूच तितूंत तांच्यांनी फुडल्या वर्सा भितर प्रवेशूय घेवपाक सुरवात करतले। स्टेम एड्युकेशन आसतलें, AI एड्युकेशन आसतलें, हाज्या सारकेले रोबोटीक अशी एडवान्स टेक्नॉलॉजी आसतलें, स्कूल एक्सलन्स स्थापन करपाचेरूय आमी विशेष भर दिल्लो आसा। सांगपाक खोस भोगता की मिडल स्कूल ते हाय स्कूल हातूंतल्यान कोडिंग आनी रोबोटीक एड्युकेशन दिवपी ह्या माध्यमांतल्यान गोंय हे पयले राज्य आसा। नॅशनल स्किल क्वॉलिफिकेशन NSQ मार्फत 190 माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी वोकेशनल शिक्षण दिवपाचें काम आमी सुरवात केलां आनी म्हणून तर ड्रॉपआउटची संख्या खूब मोठ्या प्रमाणात कमी जाल्या आनी उद्योजिकता उपजीविकता ह्या दोनूय हाजेर आमचे स्टुडंट्स फुडें वचपा खातीर फुडें येवपाक लागलेले आसा। विजन फॉर ऑल या कार्यावळीच्या अंतर्गत आता मेरेन आमी जवळपास 2.5 लाख विद्यार्थ्यांची तपासणी करून जवळपास 3376 या विद्यार्थ्यांक चष्म्यांचेय वाटप केल्लें आसा।
ओरल आम्ही शालेय विद्यार्थ्यांच्या मदीं ओरल हेल्थ अवेअरनेस ह्या नजरेंतल्यान कॉलगेट पामोलिव्ह आणि तशेंच भारत केअर्स हांच्या वतीन ह्या भुरग्यांक आमी ओरल हेल्थ अवेअरनेस हो कार्यक्रम घडोवन हाडून तांकां डेंटल किट्स मोफत 2.5 लाख विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत वांटपूय केला. आयच्या स्पर्धात्मक युगाक कौशल्य प्रशिक्षण दिवपाक खूब म्हत्व आसा. म्हणून तर स्किलिंग, रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग हाच्या माध्यमांतल्यान पुराय राज्याक स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपा खातीर आमी सगळे जाण हे फुडें वचत आसा. आमचे सरकार औद्योगिक आस्थापना कडेन बारकायेन अभ्यास करून तेचे उच्च दर्जाचे कौशल्य आसपी मनुष्यबळ तयार करपा खातीर आमचो हावेस आसा. गोंय राज्यांतल्यो सगळ्यो सरकारी ITI आमी ISO सर्टिफायड केल्यो. टाटा टेक्नॉलॉजी हांच्या बरोबर मेळून थंयसले इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करप हे ऑलरेडी आमी सुरवात केल्ले आसा. गोंयांतल्यो सगळ्यो ITI ह्यो टाटा टेक्नॉलॉजी हांच्या बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान आमी अपग्रेडूय करपाक शकतले. आमच्या ITIंनी आमी न्यू टेक्नॉलॉजी दिता आसतना ड्रोन टेक्नॉलॉजी आसतली, सोलार टेक्निशियन आसतले, फायर टेक्नॉलॉजी आसतले, इंडस्ट्री सेफ्टी आणि त्याच बरोबर हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट सारखे नवीन कौशल्यपूर्ण अभ्यासक्रम आमी आमच्या ITIंनी सुरवात केल्या. PM सूर्यघर योजना आमी गोंयांत लागू केल्या आणि त्याच्या खातीर टेक्निशियनूय तयार जावचे होय आमचो हावेस आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी उलो मारला की प्रत्येक हाताक आमी कौशल स्किल हँड करपाक जाय. म्हणून तर आमी सगळ्यांनी फुडें वचपाक जाय. गोंय राज्य टुरिजम क्षेत्रात प्रगती करीत आसा. गोंय राज्य हे इफ्फीचे एक स्थायी केंद्र म्हणून प्रस्तावित आला आणि तेकाच फुडें व्हरता आसतना हे फावटी इंटरनॅशनल वेव्स फेस्टिवल जे पयले फावटी भारत देशात आयोजन जाता आणि तेजे आयोजन करपाचो भोवमान हो गोंयाक मेळ्ळा. म्हणून हांव केंद्र सरकाराचोय आभारी आसा. वेगवेगळे कार्यक्रम आयर्नमॅन आसतले, G20 आसतले, इंटरनॅशनल एनर्जी वीक आसतले, हे कार्यक्रम गोंयांत यशस्वी करून दाखयल्या आणि म्हणून तर हाज्याय फुडें जावपी इंटरनॅशनल एनर्जी वीक हो गोंयांत स्थायी स्वरुपात हो ONGCन आयोजन करपाचें थारायलां. हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या इकॉनॉमीक आमकां फायदो जाता. आमची अर्थवेवस्था पर्यटनाचेर आदारून आशिल्ल्या कारणान आमच्या राज्यांत आमी म्हणटा, हांव सगळ्या तरणाट्यांक उलो मारता की ह्या क्षेत्रात कौशल्यपूर्ण एड्युकेशन तांच्या सगळ्यांनी घेवचें होय तांकां उलो मारता. पर्यटन क्षेत्रांतली आमच्या कार्याची दखल घेवन केंद्र सरकार तशेंच खाजगी संस्थांतल्यान वेगवेगळे पुरस्कार हे टुरिजमांतल्या क्षेत्रांत आमकांय फावो जाल्ले आसा. आमी पळयता की स्वयंपूर्णतेची वाटचाल धरता आसतना माननीय मोदीजींचो संदेश आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय हे करपा खातीर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर ह्या सगळ्या क्षेत्रात केंद्र सरकारच्या सहकार्यान फुडें वचपाचें आमी थारायलां. आमचें गोंय तशें पळोवंक वचत जाल्यार एके वाटेंतल्यान पश्चिम घाट आणि दुसरे वाटेंतल्यान अथांग दर्या अशा विपूल नैसर्गिक संपदेचे आमी धनी आसात. ग्रीन इकॉनॉमी, ब्लू इकॉनॉमी ह्या दोन्ही महत्वाच्या क्षेत्रांत राज्याचो फुडार परजळीत करपा खातीरय आमी कटिबद्ध आसा. गोंय राज्याचे दायज आसपी खाजन शेती हाचे संवर्धन आणि पुनर्जीवीन करपाच्या दृश्टीन आमी ह्या दिसा गोवा खाजन डेव्हलपमेंट अँड कन्झर्वेशन बोर्ड हो स्थापन करपाचें आमी जाहीर करता. त्या भायर गोवा एग्रीकल्चर कॉलेज हाची आमी स्थापना केल्या. येता त्या वर्सा गोवा वेटनरी कॉलेज हे आमी चालीक लावपाचें थारायलां. त्याच बरोबर स्वयंपूर्णते कडेन वयता आसतना गोंयांत वेगवेगळ्या पद्दतीचे फुलां आसतली, मॅरीगोल्ड सारकिली लागवड आसतली किंवा मिलेट सारकिली जी लागवड ही खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां जाता आसतना दिसता. फोंडा आनी वाळपय हांगासर आमी कृषी कार्यालय हे नेटान उबें करपाचें थारायलां. गोंयांत कम्युनिटी फार्मिंगचेर भर दिवन सगळ्यांक पडीक शेती परत एकदा लागवडी खातीर हाडपाक आमी भर दिल्ली आसा. नॅचरल फार्मिंग, झिरो एनर्जी और मायक्रो इरिगेशन ह्या सिस्टम गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकाराच्या सहाय्यात ह्यो चालीक लायतल्यो आणि आमी सगळे जाण परत एकदा स्वयंपूर्ण जावपाच्या दृश्टीन आमी कामाक लागलेले आसात. अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय हीच विचारधारा धरून ग्रासरूट लेवलाचेर आमी सरकारी योजना पावोवच्यो आणि ह्याच सगळ्या जाणांक दारिद्र्य रेषेच्या वयर हाडपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी अंत्योदय ही योजना परत एकदा 5 वर्सां खातीर चालीक लायल्या. त्याबद्दल गोंयकारांच्या वतीन हांव तांचे परत एकदा आभार व्यक्त करता. माननीय मोदीजींचे 13 फ्लॅगशिप प्रोग्राम
वॉटर फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, हाऊसिंग फॉर ऑल, इन्शुरन्स फॉर ऑल अशा पद्धतीचे विविध कार्यक्रम ते स्वतः त्यांच्या कार्यालयातल्यान मॉनिटर करता. सांगपाक खूप खोस भोगता की ह्या क्षेत्रात 8 फ्लॅगशिप प्रोग्रामांनी आमी 100% अचीव केल्या आणि गोंय हे 1 नंबराचेर आसा. पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींतूय बी आमी खंयसरूच फाटी ना. आमी ह्या फावटी ठरयलां की प्रत्येक तालुक्यात आसपी प्रशासकीय इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करप हो आमी निर्देश दिला आणि ज्या जाग्यार जाय त्या नूतनीकरण करून नवीन इमारतीचे बांदकाम करप. 12 तालुक्यापैकी 3 तालुक्यात आमच्यो इमारती बऱ्यापैकी आसा. उरलेल्या सगळ्या तालुक्यांनी फावंडेशन स्टोन ह्याच वर्सा भितर घातलो वयतलो. आमी पळयता की हे नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आसतना कॉन्ट्रॅक्टरांची खंयसरूच गय केली वयची ना. ज्या जाग्यार जाय म्हणजे वेगवेगळे पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर हे योग्य रित्या जावपाक जाय म्हणून तर तांकां PWDच्या वतीन इंटिग्रेटेड वर्क मॅनेजमेंट सिस्टम हाज्या मार्फतूच ह्यान फुडें काम जातलें आणि हे सगळें करता आसतना आमी विविध सॉफ्टवेअर आणि हाजो उपयोग करून एक बऱ्या पद्धतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्याक दिवप हाज्या खातीर सदोदीत आमचो प्रयत्न आसतलो. सैम आणि पर्यावरणाचे जतन करपा खातीर आमची सरकाराची जबाबदारी आसा आणि ती पार पाडता आसतना आमची पारंपारीक शेत जमीन ही विकूंक बंदी हाडपाचे हेतून गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड हातूंत म्हज्या सरकारात दुरुस्ती हाडल्या. शेती जमनी राखून दवरप हे आमचें कर्तव्य आसा आणि होच हिरवेगार निसर्ग पळोवपा खातीर सदोदीत ट्युरिस्ट हांगासर येयत आसता तो राखून दवरपाचें आमचें कर्तव्य आसा. गोंयकारांक सरकारा कडेन तक्रारी करपा खातीर CM हेल्पलायन ही स्थापन आमी आयच्या दिसा पासून करता. खाण अवलंबीत लोकांचे भवितव्याचो उदरनिर्वाहाचो विचार करून आमी मायनिंग ब्लॉक्सचे ऑक्शन ऑलरेडी सुरवातूय केला. 2 दिसां पयलीं उरलेल्या 3 ब्लॉकांचे ऑक्शन केला. डंप पॉलिसी म्हज्या सरकारान डिक्लेअर केल्ली आसा. ह्या निर्णयांतल्यान राज्याक महसूल तर मेळटलोच बट खाण पट्ट्यांतल्या लोकांक ह्यो रोजगाराच्यो वेगवेगळ्यो संदी ज्यो आसा ह्यो हांगासर उपलब्ध जातल्यो. आमच्या सरकारान राष्ट्रीय ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन आणि राष्ट्रीय शहर उदरनिर्वाह मिशन हाच्या विशयी निर्माण केल्ल्या जागृताये हर गांव का प्रत्येक महिला मंडळा खातीर उदरगतीचे केंद्र बनचे हेंय ठरयलां. पालिकेंतल्यान दर एकट्याक म्हणजे वांगड्याक आमी पळयता की महिला आसतली किंवा बाकी पुरुष आसतलो ह्या सगळ्या जाणांक स्वयंरोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जावच्यो आणि कुशल गोंय कौशल्य गोंय हे जावचें हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आमी पळयता की जागतीक स्तरा वयले की दिव्यांग भाव आणि भयण हे सगळे जाण ह्या गोंयांत येवचे म्हणून आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल इट इज एन इन्क्लुझिव्ह प्लॅटफॉर्म हो गोंयांत उपलब्ध करून दिला. म्हणून पुराय देशभरच न्हय तर इंटरनॅशनली सुद्धा इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाची तोखणाय हे सगळी कडेन लोक करीत आसा. हो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल ह्याय वर्सा मोठ्या दबाज्यात गोंय सरकार करतलें. हाऊसिंग फॉर ऑल ही संकल्पना मांडटा आसतना म्हज्या प्रत्येक गोंयकाराक जाका घर ना ताका घर मेळचें ह्या दृश्टीन सरकारान विविध कार्यावळी सुरवात केल्या. आमी पळयता की स्वयंपूर्ण गोंय हाज्या मार्फत वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक FSSI आणि वेगवेगळी प्रमाणपत्रां मेळची म्हणूनय त्यो सुटसुटीत केल्ल्यो आसा. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी गव्हर्मेंट कॅन्टीन्स ही दिवपाक सुरवातूय केल्या. ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाच्या अंतर्गत प्रमोशन ऑफ द इन्व्हेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम ह्या प्रचारांतल्यान गोंयांत गुंतवणूक वाडची हाज्या खातीर आमी हे IPB हे प्रसार मंडळी स्थापन केल्लें आसा. आमी पळयता की राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वेपारी वर्गांक वन टायम सेटलमेंटची स्कीम ही आमी चालीक लायल्या आणि त्यानुसार म्हजें सरकार ती दिवपाकूय यशस्वी जाल्या. इन्क्युबेशन सेंटर आमी फॉर्म करून नवीन तरणाट्यांक स्टार्टअप योजना कशा पद्दतीन मेळटल्यो हाजी मदत आमच्या ह्या इन्क्युबेशन सेंटरच्यान जायत आसा. ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन जॉब क्रिएशन हाजेर आमच्या सरकाराचो खूप मोठ्या प्रमाणात भर आसतलो. कार्बन क्रेडिटच्या दिशेन आमची भरीव कामगिरी आसा आणि आमी त्यानुसार गोंय हे फ्युचर रेडी राज्य ह्या अशा पद्दतीच्या वेगवेगळ्या जॉबा खातीर आसचे हो आमी हावेस दवरला. आमी पळयता की गोंयांत नवीन इन्व्हेस्टरांनी ह्या ग्रीन एनर्जी जॉबात किंवा ग्रीन जॉब क्रिएशन हातूंत इन्व्हेस्टमेंट करची म्हणून सरकाराचो चड मोठ्या प्रमाणात भर आसा. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑलरेडी कार्यरत जालें. आमी पयल्या लिस्टांतल्या बऱ्याच जाणांक तांची लिस्टूय मेळ्ळी. अशाच पद्दतीन आमी पळयता की फुडल्या
फुडल्या येता त्या काळात वेगवेगळ्यो एका वर्सा भितर 2,500 नोकऱ्यो ह्यो गोवा स्टाफ सिलेक्शन मार्फत हाज्याच पद्दतीत कॉम्पिटिटीव बेसिसचेर भरपाच्यो आसा. आमच्या गोंयांत आमी पळयता की क्रायम डिटेक्शन रेट हो 86.29% जाल्लो आसा. जाल्यार वेगवेगळ्या हातूंतल्यान हाजेर क्रायम डिटेक्शन हाजेर भर दिवपाचोय सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात ठरयला. आमी पळयता की आमचे NDPS हाज्या मार्फत गोंय हें नशामुक्त राज्य जावचें हाज्या खातीर सरकाराचो भर आसा आनी आमचो एंटी नार्कोटीक सेल त्यानुसार खूब मोठ्या प्रमाणात कामगिरी करीत आसा. आमी पळयता की ट्राफीक मॅनेजमेंट येरादारी सुटसुटीत जावची म्हणून आमचो ट्राफीक सेल हांणी खूब बऱ्या पद्दतीन काम चलयलां. ह्या सगळ्याक शिस्त लागपा खातीर तितकीच जबाबदारी नागरिकांची आसा म्हणून हांव सगळ्या पालकांक आव्हान करता की एक्सिडंट उणे जावपाक जाय म्हणून तर ही जबाबदारी सरकाराच्या बरोबर आमी म्हणटा की आमच्या प्री मॅच्युअर भुरग्यांक लायसन्स ना त्या भुरग्यांक गाडयो दिवच्यो न्ही हेंय तेंच्यांनी तितकेच लक्षांत घेवचें हेंय म्हजी सगळ्यांक विनवणी आसा. रस्त्या वयल्या अपघात उणे जावचे हाका लागून कायद्या मदीं काही बदल जरी करपाचे आसत जाल्यार तेय बदल आमी करपाक सुरवात केल्ली आसा. गोंय राज्य आनी पर्यायान देशाच्या विकासा खातीर निरंतर आमचे शेतकरी, कामगार, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी, सशस्त्र सैनिक दल आनी जण एकल्या देशवासियाक हांव विनम्रपणे वंदन करता. माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या सक्षम सहकार्यान जवळपास 30,000 कोटीचो निधी खर्चून निधी हाज्याय फुडें आमच्यो साधन सुविधा गोंयच्यो सुटसुटीत जावपा खातीर आनी गोंयांत अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक आमकां केंद्र सरकाराची मदत आसा. आमी ज्या पद्दतीत पळयता की गोंयच्या भविश्याक नवीन पंख आनी ह्या पंखाक बळ दिवपाचें काम हें आमकां सातत्यात आमी केंद्र सरकारा कडल्यान आश्वासक आसा. ही आमच्या प्रत्येक गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. विकसीत भारत 2047 हो देश 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी जावपाक सज्ज जाला आनी ह्या विकास यात्रेत गोंय राज्य सुद्दां महत्वाचो वांटो उखलतले हातूंत म्हाका मात सुद्दां दुबाव ना. सैम आनी विकास हाजो शाश्वत समन्वय साधत लोकसंस्कृती आनी लोकदायज हाचें संवर्धन करून एक समृद्ध राज्य जावपाक आदर्श मुळावी बांदावळ वाडोवपा खातीर आनी सगळ्या नागरिकांक 2027 मेरेन ताच्यो पुराय आमी क्षमता साध्य करपाचो भरपूर संद मेळोवन दिवपाची गोंयचो मुखेलमंत्री ह्या नात्यान म्हाजो निश्ठापूर्वक प्रयत्न आसतलो. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ही उतरां मतीत दवरून आयच्या ह्या भारत मातेच्या विकासाक हातभार लायता आसतना आमचे भांगराळें गोंय तशेंच स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आनी माननीय मोदीजीच्या स्वप्नांतलो विकसीत भारत विकसीत गोंय करपा खातीर हांव समेस्त गोंयकाराक उलो मारता की आमी आतां पर्यंत आमचें हें स्वतंत्र मेळोवपा खातीर प्रत्येक स्वतंत्र सेनानीन आपल्या प्राणाची आहुती दिली, आपल्या प्राणाचो पण लायलो. पण हांव सगळ्या जाणांक आतां उलो मारता आमकां आतां खरें जाल्यार आमचो थोडोसो वेळ देशा खातीर आनी राज्या खातीर दिवपाचो आसा. आमचो स्वताचो विकास करता करता राज्याचो विकास करप, देशाचो विकास करप हो म्हत्वाचो आसा. म्हणून प्रत्येकान त्यानुसार योगदान दिवचें. आमी बरेच जाण आमच्या मदीं जे विद्यार्थी आसात, ल्हान भुरगे आसात, हे सगळे जाण आमच्या ह्या देशाचो विकसीत भारत 2047 100वा स्वातंत्र्य दिन मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण आसतले अशी हांव आस्त बाळगिता. आनी तेन्ना हो देश एक प्रगत राज्य, प्रगत देश म्हणून फुडें आयिल्लो आसतलो. हे प्रगत राज्य म्हणून गोंय राज्य फुडें आयिल्लें आसतलें इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां हांव सगळ्या स्वतंत्र सेनानींक याद करता, देशवासियांक ह्या स्वतंत्र दिनाच्यो शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय भारत.